Speaker sir, demand number 76 and demand number 86 एका सपोर्ट करत असतानाच कट मोशनाक विरोध करून Speaker sir, हांव इतलें सांगपाक सोदतां. First of all, I am getting the first time opportunity to thank the entire electricity department during the National Games 2023, which has been hosted by the Goa government. And especially I would like to mention the chief engineer, Shri Stephen, who has given the best services to the entire Goa for the successful organization of the National Games. Coming to the electricity demand, हांव एक गोष्ट म्हाका दिसता आदरणीय मंत्री आसा ताका काही गोष्टी खबर आसा. आमचे मार्सेल आणि खांडला हो जो भाग जो आसा तो एक डेव्हलपिंग एरिया आसा आणि इलेक्ट्रिसिटीची चड गरज असल्या कारणान आमी एक सबस्टेशन डिमांड केल्लें आशिल्लें. प्रोसेसू खूब फुडें पावल्ले आसात, पूण 3 वर्सां जालीं ते अजून पर्यंत काही गोष्टी इश्यूज आसात ते रिजॉल्व करून जाता तितले बेगीन ते सबस्टेशन एक टेंडर काढून ते कंप्लीट करून घेवचें अशें ही म्हजी मागणी आदरणीय मंत्र्या कडेन आसा. त्याच बरोबर 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क एट मार्सेल टाउन, बेतकी, बाणस्तरी, ओरगांव एरिया. त्याच प्रमाणे आमचे प्रियोळ, केरी, सावयवेरें, वळवय ह्या भागात आमच्यो LT लायन सुद्धा उरिल्ल्यो आसात. त्योय मातश्यो लक्षांत घेवन एस्टिमेट तयार आसात, रेडी आसात. ते कित्याक मुखार वचना ताजेर थोडेश्यो काही गोष्टी जबाबदारी घेवन ते स्पीडअप करचें अशी एक मागणी करता. हांव मुद्दम एक लक्ष वेधपाक सोदतां, खास करून आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे CE आसात, त्याच बरोबर आमचे बाकीचे सगळे आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स आसात, AE आसात किंवा JE आसात. म्हजो मतदारसंघ हो शेती प्रधान मतदारसंघ आणि खेड्यापाड्यांना वसिल्लो हो मतदारसंघ. बरेचशा ह्या 7-8 वर्साच्या काळात आमी ज्या जाग्याचेर एक्सेस नाशिल्लो थंय आमी एक्सेस बाय प्रॉपर रोड कन्स्ट्रक्ट करून पावयलेलो आसात. पूण म्हजे पयलींच्यो इलेक्ट्रिकल लायन्स ज्यो आशिल्ल्यो त्यो कुळागरांतल्यान आयिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी ज्या वेळाचेर मनसून जेन्ना येता, पावसाचो ज्या वेळाचेर येता त्या वेळाचेर झाडां पडटात आनी ही इलेक्ट्रिसिटी लायन्स ज्यो आसात ते तुटतात. मॅक्झिमम म्हजे मागणी आसात आनी हे सगळ्यो काही गोष्टी इंजिनियर्सांक खबर आसात खंय नवो कन्स्ट्रक्शन रोड बांदिल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे हांव म्हजे प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू ज्या वेळाचेर म्हणटा त्या वेळाचेर हांव सदांच एक लेटर करता PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की मुखार ह्यो रस्ते आमी एक्झिक्यूट करपाचे आसा, ताजेर तुमी लायट घेवपाची गरज आसा. आनी नवी लायन ज्या वेळाचेर आमी घालतले किंवा आमी नवी केबलिंग आमी करतले त्या वेळाचेर म्हजे अर्ज आसा एक हावसाक आनी खास करून मंत्र्याक सांगपाक सोदतां की ताजे जे लायट फिक्चर्स जे आसा, प्रोविजन जे आसात ते एस्टिमेटाकूच तुम्ही आज इन्क्लूड करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कशें आसा, आमी नव्या रस्त्याचेर स्ट्रीट लायट ओडटात किंवा आमी डॉमेस्टीक लायट ओडटात, पण केबलिंग आमी ओडटात, परंतु ताका लायट घालपाक खांबे ब्लँक आसतात आनी आमकां परत परत कॉन्स्टंटली आमचे विलेज पंचायतचे सरपंच आसात, पंच मेंबर आसात ते आमच्या फाटल्यान लागतात. हो विषय जो आसा तो प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज लक्षांत घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. दुसरी गोष्ट, जशें आदरणीय सभासद श्री उल्हासबाब तुयेकारान म्हणिल्ले आसात की बरेचश्यो काही गोष्टी आमी पळयल्या नंतर थोडेशे लायटीचो करंट फ्लक्च्युएशन येता. सगळ्योच काही गोष्टी आमच्या हातान आसता ह्यो गोष्टी करना, पूण तातूंत फायन म्हज्या मतदारसंघात हे खूब काही गोष्टी लागता आणि ज्या जाग्याचेर आमी केबल घालूनात, आमी ट्रान्सफॉर्मर सुद्धा आमी चेंज करून पळयले, पण तरी आसतना हो जो विषय जो आसा तो सुटावो जायना. आमचे नवे जे अंडरग्राउंड जे केबलिंग आज ऑलरेडी घातिल्ले आसात थंय RMB आसता, रिंग मेन युनिट्स आसता 11 kV खातीर आनी तुजे EV पॅनल्स आसतात. हे पॅनल्साचे लोकेशन जे आसा हे लोकेशन्स कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका दिसता आपल्याक जाय तसो सोदून काडटा, पूण ज्या जाग्याचेर बरी आणि फाटल्यान रस्तो वायडनींग पॉयंट ऑफ व्यू हे लक्षांत घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण ज्या जाग्याचेर आमकां फाटल्यान जर व्हरपाक मेळटा आनी जर आमकां खंयचोच जर लँड ओनर जो आसा किंवा सरकाराची जागा आसा ती मदींच न घालता आसतना एक्स्ट्रीम बॉर्डरीचेर घालप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण अशी 2-3 RMB
आम्ही माझ्या कन्सर्ट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरा कडेन कोऑर्डिनेट करून असिस्टंट इंजिनियरा कडेन कोऑर्डिनेट करून मागीर ते रिप्लेस करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. एकदां फायनल जालें म्हणटकीर तातूंत आनी परत बोवाळ जावपाक जायना. जालें म्हणल्यार कितें जाता, लोकां भितर एक पॅनीक निर्माण जाता. ह्योय काही गोष्टी आज ईव्ही पॅनल इन्स्टॉल करता आसतना आणि RME युनिट इन्स्टॉल करता आसतना लक्षात घेवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. बरेचशे म्हणजे मतदारसंघात जितली हे आसात आमचे ऑफिसीस जे आसात, सब सेंटर्स जे आसात, तातूंत भितर सध्या ओल्ड एज स्टाफ आसा, म्हणजे दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट. पण परंतु हेंका रिप्लेस करचे पयलीं एक प्रॉपर ब्रेक जावपाक जायना ह्या दृष्टिकोनांतल्यान लक्ष घेवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, वी आर नॉट वर्किंग फॉर द कॉन्ट्रॅक्टर, वी आर वर्किंग फॉर द लोकल्स एंड वी आर वर्किंग फॉर द पब्लीक. हांव एक परत जे देवाचेर हांव कॉर्डिनेशनाचो विशय हांव सदांच ह्या सभागृहांत मांडिल्लो आसा. म्हाका दिसता असेंब्ली हावसान भितर आमचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आहा PWD आणि त्याच प्रमाणे आमचे चीफ इंजिनियरूय आसा. अशे तरेचे डायरेक्शन्स आदरणीय मंत्र्यान दिवपाक जाय किंवा हे एक कॉर्डिनेशनाचो विषय आसा. बरेचशे आमी केबल्स घालतात किंवा खांबे वायडनिंग रोड जाता, पण मदीं खांबे जे असतात ते आमी सांगले नंतर रिप्लेसमेंटा खातीर मागीर फुडाकार घेवपाक, ताचे पयलूच फुडाकार घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. कारण अशे कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसात. आणि एक गोष्ट, केबल जेन्ना आमी ट्रेंचिंग जेन्ना करतात त्या वेळाचेर तितलो पोर्शन केबल घातलो नंतर तो बंद करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हांव म्हजें एक उदाहरण दितां. ह्याच केबलाक लागून एक आमचे 20 वर्साचे भुरग्याक जवळ जवळ 1 वर्स बेड रिडन जावचें पडलें. त्या मातयेचेर तेजी 2 व्हिलर गेली आणि त्या खुणक्याक पडलें आणि तेजो एंटायर पांयो गेल्लो आहा. आता ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ताका आतां प्लेट घातिल्ली आसा. ही सगळी जबाबदारी कोणाची? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट इंजिनियर्स किंवा ह्या मंत्र्यान त्यो काही गोष्टी सांगप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. अशें कोणाक आसा त्यो हॉस्पिटलान 1 वर्स जालें त्यांचे अर्निंग सोर्स कांय ना. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी बारीक बारीक कशें आसा, लायट दिली म्हणून जावपाक जायना. पण जे वेळाचेर आमी बारीक मायक्रो प्लॅनिंग आमी जे वेळाचेर करतले त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी आटोक्यान व्हरपाक शकता. आणि त्याच प्रमाणे म्हाका इशू तसो कांय ना, पण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घातल्यो जाल्ले नंतर बारीक बारीक इशूज हे मेजर जातात आणि सरकाराचे किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे नांव जे आसा त्या पिड्यार जावपाक जायना. ताका आमकांय थोडेशे आमचेर घेवचे पडटा. आणि म्हणूनच हांव इतलेंच मागतलो आणि खास करून प्रिय मतदारसंघात ज्या वेळाचेर काम करता, कारण म्हाका एव्हरी कॉर्नर म्हाका खबर आहा, म्हाका पाठ आसा, एक कॉर्डिनेशन करचें. एक PWD इंजिनियर की आमच्या रस्त्या खातीर केन्ना आमी पायपलायन घालतले किंवा आमी डांबर घातिल्ले आसात, आयले आनी रस्तो खणलो आपल्याक जाय तशें थंय जावपाक जायना. कारण लोकांक कांय खबर नासना, लोकांक त्यो काही गोष्टी आमकां आयकच्यो पडटात. हेजेर थोडीशी लक्ष आदरणीय मंत्र्यान दवरचें अशें एक मागता. आणि रिन्युएबल एनर्जीचेर बरे मुखार काम करचें अशें एक मागता. आणि म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिले बद्दल हांव स्पीकर सर तुमचे आभार व्यक्त करतां. डॉक्टर शेट्ये.